आम्ही रिपोर्टर हांगा आनी आमी सगळी एरिया जी आसा ती इन्स्पेक्ट केल्ली आसा अलॉंग वीथ द लोकल लोकांक घेवन आमी एरिया सगळी आसा ती इन्स्पेक्ट केल्ली आसा. ट्री कटींग काय आमकां मेळ्ळेलें ना भितर. बुशीस कटींग कितें करपाक गेल्ले ते हांगासर लोकांनी येवन थारयल्ले. सो आमी तांकां लेटर काडून तांकां आपयतले. तेंचे कडेन कितें परमिशन बी आसलेलें कितें तुमकां धाडलें ना परमिशन काय इश्यू जावंक ना तांकां. परमिशन कोणाक काय परमिशन इश्यू जावंक ना आनी परमिशन एप्लाय करूंक ना. ते कितें एक्शन जातली तें की तुमी लेटर बी करतले कारण ट्रीज कटींग जावंक ना. ना ते करूंक येयल्लें सो तांकां आपयता आमी आनी इन्क्वायरी करता. लोकांचे ग्रिव्हन्सीस कितें अशें आसले हांगा लोकलांचे ग्रिव्हन्सीस आसा की तांकां परमिशन जें आसा ट्री कटींग तें दिवपाक जायना. सो हांगा जे फॉरेस्ट जे आसा ते राखून दवरूंक जाय अशें लोकांचे जे आसा ते मागणी आसा. काल अचानक हांगा जंगल तोडपा लागून मनीस येयल्ले आनी तेणें स्टार्ट करता जाल्यार जागृत आमचे गांवचे लोक आसा ते हांगा येयले आनी तेंचे ते बंद उडयले. आनी हे करपी पळय आसा न्हू ते पंचायतीचे एजंट आशिल्ले. आतां हो गांव पळय आसा सांकवाळे हो शांत गांव आनी हे शांत गांवांत येदे व्हडले हे प्रोजेक्ट येतात. ऑलरेडी आतां 10,000 सुमार फ्लॅट येयल्या फाटल्या 10 वर्सांक आनी कॉन्स्टिट्युन्सीज वेगळी जावपाची आसा अशी परिस्थिती आसा. आतां हो पळय स्लोप आसा तुमी पळयला हे पूर्ण जंगल प्रायवेट फॉरेस्टूय आशिल्लें. हेजेर आतां 720 फ्लॅट येतात युनीट येतात आनी थंय आतां कितें हांव ते डिटेलान पळयतालो 696 स्विमींग पूल येतात. 696 स्विमींग पूल्स कितें आनी 800 गाडयो पार्किंग 800 पार्किंग. आतां तांकां रस्तो ना कितें तांकां कसलोच परमिशन ना. एनवायरमेंट जावं फॉरेस्ट जावं तेणी ते काल बेश्टो थाव मारून पळयला की गांवचे लोक कितें सुद्दां करता ते आनी हितून घरांतलो बेदी आसले शिवाय ते जायना. हे आमचे गांवचे कोण तरी आसा हांगा. कोण तरी म्हणल्यार तो एकटो चंगू आनी मंगू म्हणून गांव तांकां वळखता. चंगू आनी मंगू तो एकटो पिडयेन आसा थंय. पिडयेंतल्यान तो ते कशी क्रोनोलॉजी पळय वयल्यान ताका कळटा. फायल पयली पिडयेन वयता. पिडयेन गेले म्हणटा ती मागीर पंचायतीन येता. सो पिडयेन ती अमकी फायल येयली म्हणून तो ते चंगू आसा तो मंगूक सांगता आनी मंगू तो एजंट तो सगळे हांगा विकपाक दर्वो लँड आनी दोंगर विकपाक फुडें चल्लेला कितें. आनी तो एकटो तो चंगू म्हणटा तो कचऱ्याचो बीन कॉन्ट्रॅक्ट घेता पंचायतीचो कितें. आनी दुसरो आहा तो ते सगळे तो म्हळ्यार सांगपाचें कितें हे फुडें गांव आमचो काबार करपाचें आमचें अस्तित्व आमची आयडेंटिटी पळय आसा ती काबार करपाची आमचो प्लॅन आसा. आनी ती आयडेंटिटी काबार जावपाक आमी दिवचे ना. गांवचे लोक सगळे एकठांय आसा. कित्याक हे पळय स्लोपाचेर जर घरां येयलीं फाल्यां फ्लॅट येयले जाल्यार आमचें आनी कितें उरलां हांगा. आमचे बांय नश्ट जातल्यो शेतां नश्ट जातलीं आनी हे कोणा खातीर भायल्या लोकां खातीर दिल्ली आनी तुमी येवन रावात पूण बरे जाग्यार बांदात. आमचें कितें हांगा हे दोंगर हांगचे जीव जंतू आसा हे आमचे वायल्ड लायफ आसा कितें ते खंय वयतले ते आमच्या गांवांत सगळे देंवन येतले. आतांच येवपाक लागल्या मग तांकां तेंची वाट लावनाका. ते जीव जंतू थंय रावतात वायल्ड लायफ रावता पक्षी रावतात मोर आसूं कितें माकड आसूं तांकां तुमी त्रास करनाका. तांकां थंय रावनी कितें आनी आमकां हांगा सुखान रावपाक दिनी. आनी हें सांगता जे पळय आमचे गांवचे लोक आतां एकठांय जाल्यात आमकां लास्ट मार्ग म्हणटा कोर्टाचो आनी कांय ना. पूण हे पळय गांवचे लोक कोण पळय तांकां सपोर्ट करता तेंच्याय बरोबर जावचें ना. तेंच्या फॅमिलीकय फाल्यां त्रास जातलो हें तेणी लक्षांत धरपा जाय. आनी हो प्रोजेक्ट कसोच येवपाक दिवचे ना हें गांवच्या लोकांनी ठाम केल्लें आसा. कितें जालें 2 दीस पयलें म्हाका एक कॉल येयलो फ्रॉम आवर लोकल विलेजर की जालें की कॉल येतकूच आमकां बेगीन बेगीन एक्शन घेयलें. हांवें लोकांक आपयलें एकठांय केलें आनी आमी येयलीं हिंगा. येतकूच चोवपाक गेल्यार 4 जाण लेबरर थिंग झाड कातताले आनी रायट टायमाचेर ते मुखार सरचे पयलीं एटलिस्ट अरावंड 100 मिटर तेणी काट केलो आहा. ते विड्स काट केल्याय बारीक बारीक झाड काट केलो आहा तेणी. सो तेन्ना स्टॉप केलें म्हणून ते 2 जाण कोण मॅनेजर येयलो न्यू मॅनेजर येयले. तेंगे आतां 1 वीक थिंगा आहा भुटानीसून येयल्या खंय ते कंपनी. दे आर एम्प्लॉयज एक्स रिटायर्ड नेवी एकलो आहलोलो आनी एक्स सिवील इंजिनियर आहलोलो. ते दोगां येयलाय तेंकां जाय हिंगा झाड करपाक बसपाक म्हणून तेका लागून. सो आमी तेका सांगला बाबा तुमकां परमिशन आहा किंवा कांय परमिशन आसतना कांय खबर ना म्हणटा ते आमकां. आमी येयलाय आमकां डायरेक्शन दिला कोणें सांगला खंय आमच्या गांवकारान सांगला तूं वचून क्लीन कराय म्हणून प्रॉपर्टी. देखून तेणी स्टार्ट केलो काम. आमी रोखडोच सभातो येवन बंद केलें तेंगे काम सगळें. बंद करतकूच ते दोगां मॅनेजर परतून येयले म्हाका लागलें क्यों बंद किया. हिंदीन आमकां सांगता तुम बंद क्यों किया बिकॉज कांय एकूय परमिशन ना. आयज आमी हॅप्पी आहाय कित्याक आमगे फॉरेस्टाची कंप्लेन दिलेली सेम डेयाचेर. आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या मुखार येयलोले
आणि त्यांनी फूल सायट सर्वे केला. वयर आमचो चलोन गेला, हांव पर्सनली गेला आनी आमी चोयला तेणी व्हडली सकयल्यान झाड मारला. वयर अजून पावनाय ते मारपाक झाडां, पूण तरी पूण तेंगे प्लॅन आहा ती झाड कातरपाची. फर्स्ट सांगलें इफ दीस इज अ कन्वर्टेड झोन. आमकां आयज कळून येयला अजून पूण हो सायट जो प्लॅन केला तेणी अजून तेणी एडवर्टायजमेंट स्टार्ट केलो आहा. तेणी 2 करोड एक फ्लॅट इंगताय ते केलो आहा. हाऊ कॅन दे से C1 झोन? आमकां डॉक्युमेंट येयला RTI मागून की इट इज ऑलरेडी कन्वर्ट टू C1 झोन म्हणून. हाऊ कॅन द गव्हर्मेंट, हाऊ कॅन द PDA, हाऊ कॅन द पंचायत पुट अ ब्लायंड आय ऑन दीस सेइंग दॅट इट्स कन्वर्ट टू C1 झोन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहा ती सद्याक आहा फॉरेस्ट आनी नेक्स्ट ही प्रॉपर्टी तेंगे कन्वर्ट केला C1. एक सायडीन फॉरेस्ट आहा, एक सायडीन C1. एक झाड करपा जाय. पंचायत मेंबर जे आहाय ते तांकां कळोवंक जाय. तांकां एड्युकेशन ना दिसता म्हाका. इन अ पंचायत एक C1 झोन करपा जायना. एक पंचायत C1 झोन जाल जाल्यार इट इज नॉट अ पंचायत, इट बिकम्स अ म्युनिसिपॅलिटी. ही दे आर क्लेमिंग एज C1 रायट नाव. हाऊ कॅन इट पॉसिबली बी? मातशें पूण आसपा जाय न्हू, मनशां पण आसपा जाय न्हू. गांव पिड्यो करपा लाय कितें आपण पोस्ट करपा जाय म्हूण लोक डिस्ट्रॉय करपा सोदता आमगे गांव हिंगा. आमी गांवचो लोक केन्ना अलाव करचे ना असले कामां. आमी दोगूय सगळे लोक आतां अर्दे वरान आमी येयले आनी सॅटिस्फॅक्शन केलें आनी हांव मागता गव्हर्मेंटान मातशें एक्शन घेवपाचें हें तबतोर बंद करपाचें म्हणून. थँक्यू. Okay, some years ago when I was there as forest minister, this issue had been almost settled and now it has been revived again, and unfortunately it has been revived by some villagers itself. Obviously they have no love for their village, otherwise how can they go contrary to the South Goa Forest Division Committee final report, which states very clearly that survey number 257/1 is a private forest. Okay, of course the total area of the survey number is 35,050 square kilometers, but out of which 24,295 fall under private forest. Now private forest is regulated by very definite laws. So you cannot start free-felling and things like that. Besides that, if you look at the private forest area and see the steep, gradient, it's very obvious that you cannot do any construction activity. No, the forest department will never grant permission. So what are we doing? Allowing these people, ANS Constructions Private Limited, to do illegalities? Yeah. So please let us not waste our time. We will come again, we will bring the authority here to decide exactly what is right, what is wrong and what cannot be done. Okay, very soon. I have already spoken to the Honorable Forest Minister, Sir Rane. Then I have spoken to the Chief Conservator, and I am very sure that they also are law-abiding citizens of this state. Okay, so I have no doubts that this project, one look, in fact standing here, when I look at this area, I can tell that no construction activity can be allowed in this area, and I'm sure the right thing will be done.